सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोषपूरित काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरमता सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवोंदारा उपकाराक सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय उर्साच्या मरणांत जिवीत दिनाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोषपूरित काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरमता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी भागेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं बाबा भयणीनो पास्कांचो तिसरो आयतार आनी पास्काच्या काळार आमी आसाव सुम्याचें जिवनपण आमी संभ्रमता हो वर्तो मिस्तेर ह्या दिसांनी आमी नियाळटा सगळ्यात आयतारचो दीस जावन आसता सुम्याच्या जिवनपणाचो दीस जावन आसा जेजूचें जिवनपण आमकां हर एकल्याकी भरवशान भरता जी कोण जिवंत क्रिस्ताक भेटतात ताचो अणभव जोडतात ती भरवशान भरलेली संतोष भरीत व्यक्ती जातात पास्काच्या काळार आमी आसतना आमी त्या सुम्या सांगाता आसाव देखून भाव भयणीनो ह्याच भरवशांत आमी जिवया आनी सांगत आसता आमी जाणाव आमच्या बोवारी एका दिसो आकांत आसा भेयाचें वातावरण आसा एकसूरपण आसा निराशा आसा पूण आमचे सांगत आसा सो जेजू आमकां हर एकल्याकी तो भरवोसो दिता आमचे सांगाता तो रावण ताचो सांगात तो आमकां दिता ह्या भरवशांत आमी जिवया आनी हेरांकी ह्याच भरवशांत रावंक आमी उत्तेजन दिया प्रेरण दिवया ह्या पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया सुमेलाकचें बोक्सांनी मागून ताच्या काकुळतीक उलो मारून सांगता मागया हांव पातकी सर्व दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता मनाचे तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संकार प्रिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर महिमा 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 देवा उंसर्गी आनी शांती काच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा
तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता लेक्रोस तू लेक्रोस तू ईश्वर लेक्रोस तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुताकत नसलेल्या शेळयेच्या आमुलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जनावरांनी मोगान तुवें तारायले. वो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवंदार आजून आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी संगती जावन तुजे जानवेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान खाण दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगता बावार्थान आनी विश्वासान वाट दवरूंक आमकां करपाक दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदे भावांनो आनी जेरुजालेमाच्या निवासियांनो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमच्या मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवा जावं देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्यां विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमी जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनुभवार्थ्य करण्या कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालसो ना. ह्या पासोत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोसान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, तुमच्या पुर्वज बापा दावीद विशांत इतलें हांवें तुमकां धड सांगयत. तो मरण पावलो आनी ताका निखेपिलो. ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या
राज्यस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमानार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पातळांत सांडलो ना आनी ताची कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्षयो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारदस बासलेलो पवित्रोत्मो बापा लागचो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवनपाक. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बूट सांगतल्या सर्वेस्पोराक हांव देन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजें उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळांतान सांगचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय, सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सान पेद्रोच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ताच्या कळण्या प्रमाणे अर्यकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलीं तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणान. अशें सोडयलेले रुपयान वा बंगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आयबावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापे केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या
आनी माई मेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मनीक पावल्यात अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय जय. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. Alleluia, सर्वेस पोराचे जय. Alleluia, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडल्या सर संगती विशां ते एकामेका उलयता आसले. अशें सांगता उलयता आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवणो तर्क करीत आसात. तो वळो ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्या धर्म दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल प्रजेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हणून आमी बरोवरसो नासल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सर्शीं गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सुकमानूं कितले पाटी तुमी क्रिस्तान आपले मैमेंत रिक्षे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्ही. उपरांत मोयजेतावन सुरू करण सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव. आज सांज जाली, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावून भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो न पयसलो. तो वळो एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवनासतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. थंय 11 जण तांचे सोवे हेर सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला.
तो वाटेर आपणा घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मरतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सुम्याच्या जिवंतपणा विशांत पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या गणितां पैकी हाचे गणित विशेश जावन आसा. दोग जाण शिस सगळें सोंपलें म्हणून जेरुसलेमांत हांव एम्माऊस कुशीन वेतात. जेरुसलेम शार जुदेवांक एक मोगाचो जागो. थंयसर देवाचें हाजीरपण आसा म्हणून हर एकलो जुदेव वळखतलो, कित्याक थंयसर देवाळ आसलें. आनी जेरुसलेमाक येवचें म्हळ्यार हर एका जुदेवाक संतोश. आनी हांगासर आमी पळयता पवित्र पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा जेरुसलेमांत हांव एम्माऊसाक ते वेतले, म्हळ्यार निराशेन ते फाटी वेतले. पूण हर एक जुदेव जो जेरुसलेमाक येतलो तो संतोशान फाटी येतलो, कित्याक ताका येवंक भाग मेळ्ळें, देवळाक येवंक भाग मेळ्ळें. पूण हांगासर हो वांजेलिस्त ह्या शिसांक आमचे मुखार करता आसतना सांगूक वांजेलिस्त अशें बरयतात ते जेरुसलेमांत एका रितीन बेजारायन फाटी वेतात, कित्याक तांणी चिंतल्या बरी जावंक ना. आनी थंयसर अशें बरयलां सांजेचो वेळ तो आनी काळोख पडून येतलो. सांजेर काळोख जाल्लो. हर एकलो जो कोण देवाच्या हाजीरपणांत जावन पयस वेता तो काळोखाची मेटां काडटा. देखून हर एका क्रिस्तांवाची मेटां ती काळोखा कुशीन मेटा न्ही, ती उजवाडा कुशीन मेटा. देखून थंयसर दोगशीच मेटां काडून वेता आसतना वाट समकतना काळोख जाल्लो. देखून हर एकल्या मनशाचें क्रिस्तांवाचें जिवीत काळोखा कुशीन समकोचें जिवीत न्ही, तें उजवाडा कुशीन समकोचें जिवीत. देखून कशें त्या जेरुसलेमांत पयस वेतना काळोख जाल्लो, तांचे तें बेजार आयली, म्हणजे ते देवाच्या हाजीरपणांत पयस गेले. खंयसर तांणी आस जे आसलें थंय तावन ते पयस गेले, थंयसर काळोख पडोवंक लागलो. तशेंच कोण नवे जेरुसलेम म्हणयत सर्गीचे राज वा जेजू थावन पयस वेतात, ती काळोखांत मेटां काडतात. पूण थंयसर कितें जालें आमी जाणा भाऊ भयणीनो, थंयसर ते मेटां काडून वेता आसतना जेजू तांचे सांगाता सोमकलो. पूण ताणें ताची वळख धरली ना. सांपरो थंयसर काळोख आसलो आनी थंयसर जिवंत क्रिस्ताची कूड, ती मायमे बरीत कूड तांकां खंडी जावन मेळोवंक ना. ह्या दुसऱ्यान एक बरयणार अशें म्हणटा, आमचेच कश्ट, आमचीच निराशा, दूख व्हड म्हूण बगतना सुमी आमचे लागीं उलयल्या रे, तो आमचे सांगता समकले रे, तो आसा म्हूण आमकां ताची वळख मेळना. कित्याक आमचीच निराशा, आमचेच कश्ट, आमचेच दूख, आमचे समस्ये व्हड म्हूण बगतात. ताच्याकी व्हड आसो सुमी आमचे सांगत आसल्या रे, आमकां ताची वळख मेळना. हो बरयणार मुखारसून म्हणटा त्या देखून ह्या कश्टा निराशे दुखीच्या की वयर ताच्याकी आघात जावन आसा आमचो सुमी, तो आमचे लागीं उलयतना जर ताका तो ह्या सगळ्यांचे की चड व्हरतो म्हूण आमी तो मानून घेता जाल्यार तो उलयल्लें आमकां समजतलें, निराशेतावन भायर येवंक आमकां साध्य जातलें. आनी हे शीस मुखार वेता आसतना पवित्र पुस्तक बरयणार सांगूक अशें म्हणटा वांजेलिस्त, ते बेजारायन बरयल्ले, कित्याक शिसांच्याच उतरांनी तांच्या तोंडांत उतरां घालून अशें बरयलां, तांणी चिंतल्ल्या बरी जावंक नातलें. देखून ते बेजारायन बरयल्लें, तांणी चिंतल्ल्या बरी जावंक नातलें. साहित्यपटी भाऊ भयणीनो, आमच्या जिणेंत बरेंच जाता, पूण आमी चिंतल्ले बरी जावंक ना म्हणून आमकां बेजाराय भोगता, आमकां दूख भोगता. जेजू तांचे लागीं उलोवंक सुरू करतना
कशे आराम करता कित्या विशयान तुमी खंयच्या विशयान तुमी तर्क करतात पळया जें कितें तें तांचें तें आसा ना समजनी सारकी समजनी ना ती जेजू तांचे तोंड भायर काडूंक पळयता म्हणजे साहित्य पोटी आमचे तें सारकी समजनी आसना कित्याक देवाची खुशी विशेष विचित्र जावन आसा तो जें कितें आमच्या बऱ्याक पडटा तेंच करता पूण साहित्य पोटी आमकां बेजाराय कित्याक आमी चिंतल्या बरी जावंक ना न्हय गे हे दोग जाण शिस तांणी चिंतल्या बरी जावंक ना म्हणून बेजारायन वेतले देखून तेंच तांणी कितें चिंतलें तेंच तुमी पारखूंक पळयता देखून जेजू विशांत तांकां आसली सूख समजणी तो विशय पयलें तांचे तावन भायर काडन तें सारकें करूंक तो पळयता आयच्या काळार ह्या दिसांनी आमी सकड असलेच एक सन्निवेशन आसा निराशेंत म्हणल्यार बरी आमची मेटां आसात कित्याक आमी चिंतल्या बरी जावंक ना न्हय गे ह्या कोरोना व्हायरसा द्वारे सगळ्यांनी लॉकडावन जाता आसतना सगळे संस्थे सगळे इगर्ज्यो सगळीं कार्य सगळें एका रितीन बंद पडटना आमची बोगणां हेंस आमी चिंतल्या बरी जावंक ना आमी चिंतल्या बरी जावंक ना आमी कितें चिंतून आसलें हांव सगळें फेलियर जालें सगळें सोलवलें आनी ह्या वेळार साहित्य सवालां आमी चिंतलें सोमी अशें करता आसलो आमी चिंतलें जेजू अशें करूंक शकता जावंक ना न्ही गे असलीं सवालां आमचें तें उपसतात भाऊ भयणीनो सूख समजणी आमचें तें आसा देखून जे शिसान थंय चिंतप आसलें तें आमच्याय मतींनी आयच्या दिसांनी वाडून आसा आनी ही सूख समजणी पयलीं सोमी सारकी करता तांचे लागीं उलयता खंयच्या विशयांत तांचे लागीं उलयता आपणा विशयांतच कशें तो सांगता पवित्र पुस्तका प्रमाणे कितें घडोवंक जाय तें घडजयस पवित्र पुस्तका प्रमाणेच तांची समजणी तो सारकी करता देखून जें कितें लूक वांजेलिस्त सांगूंक आशिल्लें पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताणें तांकां शिकयलें लूक वांजेलिस्त खंयचो अध्याय खंयचो पवित्र पुस्तकाचो अध्याय काडलो खंयचे गणीत काडलें तो सांगिना तरी खंडीत जावन सोमी त्या दोगांय शिसांक पास्काचो संदेशच दिता पास्काचो संदेशच दिता आनी पास्काचो संदेश कितें देव कशें मरना तावन जिवीत उपजशें करता सोलवणें तावन जैत मेळोवंक करता असाध्य आसलें साध्य करता हें सगळें पवित्र पुस्तकांत विविध मनशांद्वारे विविध गणितांद्वारे आमकां समजूंक साध्य आसा आनी हेंच खंडीत जावन त्या शिसांक ताणें सांगलें आसतलें पवित्र पुस्तकांत जायत्यो संगती आसात खंय मनीस अशेंच चिंतलो पूण देव अनेका रितीन चिंतता मनीस असाध्य म्हूण चिंतता देव साध्य करता मनीस मरण म्हूण चिंतता पूण त्या मरणा तावन देव जिवीत उपजशें करता मनीस सोलवणी म्हूण चिंतता पूण त्या सोलवणी तावन देव जैत उपजशें करता हेंच सुमयान पवित्र पुस्तकांत हांव त्या दोगांशी सांग शिकयलें आसतलें तो सुमी आज आमचे लागीं उलोवंक आशिल्लो जाल्यार भाऊ भयणीनो ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार आमी निराशेन मेटां काडटा म्हूण आमकां भोगता जाल्यार काळोखान आमची मेटां आसात म्हूण आमकां भोगता जाल्यार पवित्र पुस्तकांत साहित्य दाखले आसात साहित्य जगले आसात खंयसर सुमी कितें आमी चिंता अशेंच म्हणून तें अशें न्हय पवित्र पुस्तका प्रमाणे देव अशें करूंक शकता म्हणून आमकां सांगून दिता तर भाऊ भयणीनो अशें सांगून आसतना पवित्र पुस्तका प्रमाणे तांची सूख समजणी सोम्या विशयांत आसली सूख जेजू विशयांत आसली सूख समजणी तो सारकी करता आसतना ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत तांची काळजां पेटोवंक लागली देखूनच सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 17 अशें बरयलां संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उब जाता आनी खंडीत जावन ज्या कोणाक थंय भावार्थ उब जाता तांची काळजां पेटोवंक लागतात आनी पवित्र पुस्तकाची समजणी तांकां मेळटा आसतना सूख समजणी जे कितें तांचें चिंतप आसलें तें तांचे तोंड पयस वेता आसतना कितें जालें तांचे दोळे उक्ते जाले तांचे दोळे उक्ते जाले सोम्याची वळख तांणी धरली आनी ते निराशेन गेल्ले त्याच वाटेन संतोशान बरवशान पाटीन धांवले भाऊ भयणी आमी त्याच सोम्याचेर बरवसून आसा एम्माउसाक वेच्या शिसांबरी आमी निराशेची मेटां काडटा आसतना
आमची सूख समजणीच थोडे बटी आमकां सोमया विशांत आमची सूख समजणी एक ब्लॉक जाता. या दुसऱ्यान आमची निराश, आमचे कश्ट, आमचे समस्या व्हड म्हूण चिंता. तिसऱ्यान जें कितें आमी चिंता तेंच सारकें म्हूण चिंता. पूण सोमी म्हणटा म्हजी चिंता तुमची चिंता न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. तर तें कशें सारकें करता तोच आमचे लागीं उलयता. ताचें उतर आमी आयकत आसतना आमची काळजां पेटोवन दी. आनी काळजां पेटची म्हळ्यार भावार्थ उपसोन येवचें. कितले आनी चड मोपान आमी ताचें उतर आयकता, नियाळ करून सुरू करता. ते भावार्थाचें देणें आमचें थंय वाड अशें करता. वाड अशें तोच आमची काळजां पेटच्या बरी करता. आनी केदळ आमची काळजां पेटतात ताची वळख आमी धरूंक शकता. देखून हर एका येवकरिस्ताच्या वेळार देव आमचे लागीं उलयता ताच्या उतरां मारिफात. आनी हो नियाळ ताचे आमची काळजां पेटोवंक आदार दिता, भावार्थ उपज अशें करता. तेदळ मात्र येवकरिस्तांत हाजीर जावच्या सुमयाक आमी अणभव करूंक शकतल्या. तर एम्माउसाच्या वाटेर आसले शेसी आमकां आदर्श. कित्याक तांणी तांचे काळीज मोन बंद दवरूंक ना. निराशे ते सोमकले जाल्यार सोम्याच्या उतराक तांणी खाण दिलें. सोम्याचें उतर तांणी आयकलें. त्या देखून तांची काळजां पेटोवंक लागली. तांचें काळीज म्हूण उक्तें आसलें. सोम्याक आमी समज जाय, सोम्याक आमी जाणा जायचें म्हणून देखून तांची काळजां पेटोवंक लागली. तो सोमी आमचे लागीं उलयता. तो सोमी ताचो अणभव आमकां दिता. तो सोमी आमची काळजां पेटशें करता आनी आमचे सांगातच तो समकता. पूण आमकां हर एकल्यागे स्वातंत्र्य आसा. सोमी त्या शिसा सांगता समकतना तांकां म्हणून येता आसलें तूं फुडें वच, हांव फुडें वेता आसतना तूं वच, आमी वेता. ते म्हणाले ना, आमचे सांगाता राव. येदोळूच काळोख जाला, आमचे सांगाता राव. त्या सोम्याक आमी उलो मारया, आमचे सांगाता तूं राव. आनी थंयसर केदळ त्या सोम्याक केदळ असो ताचे विशयान आमी समजून घेता. ताचे उपरांत आमचे सांगाता राव म्हणटा. ताचो अणभव आमकांय जातलो. तो अणभव कोणूच आमचे तावन काडून व्हरूंक शकचे ना. बगार ते अणभवाचे साक्षी आमी जातल्या, तो वांटून घेवंक शकतल्या. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्वपदरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास्पताक आमच्या सुम्याक जो पृथ्वीतल्यान गंभीर संबोलो ओंकार म्हणिता संबोलो पोंच पिलाताने कोसले ताका उर्सार चडलो तो मेलान दुखाने केपेलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या सामेलांतलो परतून शिवरान चलो सर्गात चडलो सर्वपदवेदार देवा भुजक जॉब बसला ते तांची आनी मेल्यांची मुस्फिर येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोले पयस सभे भक्तांचो एकतार आत्म्याचे भक्ताने पुढेचे जीवन पावन सत्यांचे जिवीत आमेन. आमची मागणी प्रार्थना बडा बरवशान त्रिएक देवा थंय आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर्व लोकांक तुज्या पुताची खरी वळख दिवन तो संवसाराचो कोरो उजवाड म्हणलें सत परगटूंक तुजो आदार दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आदलते सलोमच्या समाजाच्या मुखेल्याने जात कात धर्म पळयनासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी न्यायनितीचे राज्य स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणाक लागून भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजो उजवाड दिवन क्रिस्तांतय आनी पवित्र सभेंतय फाटीं येवंक तांची मनां परिवर्तन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या समेस्त पिडेस्तांक कश्टांत आसल्ल्यांक तुजी काकुळट दाखय. तांणी सर्वांनी जिवितांत परवसो सांडिनासता संतोशान जिवंक कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तुजे थंय आकर्शीत जावन सता नितीचे शेगुणांनी भरलेलें जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमुल्ल्या आम्हा सर्वांक एम्माउसाच्या शुसांक लाभली ती दादोसकाय आनी बरवसो मेळोवंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमी तुजे थंय उबारली काल ती मागणी दयेन तूं मानून घे.
आनी आमच्या जिविताक जें कितें बरें तें तूं सदांच तुजे कुशे प्रमाणे फावो कर. आमकां आनी आमच्या संवसाराक ह्या मारेकार पीड कोरोना व्हायरस जावन उपजल्ल्या मारेकार पिडेतावन राखून व्हर म्हूण मागता. जो बरवसो संतोसो एम्मावसाच्या वाटेर आशिल्ला अशी सांग तुवें दिलोय सुम्या. तो संतोसो निराशेंत आसच्यांक कश्टांत आसच्यांक तूं फावो कर आनी तूं आमचे सांगाता सदांच आसाय म्हणल्यार बरवशान जियोंक तूं आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. मुंड्या वायनाचे पेटयतां बापा तुका चिणे किरकोळ हे आमचे ओपन देता वास्तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा पेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा तयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं ती म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नकळेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें कुर्सार मरोंक दिलोय पूण मरणाच्या घासान ताका सांडूंक नाय. आमचे कधी ताका पुनर्जिवन केलोय आनी आतां ताची महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी ताचे घटायेन आमचे जिणेची गणितां बाबार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन चलोवंक माय पासान आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची खालसां उबारुया. आमे ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरकळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकाडणी वर्त्य दाबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो सारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मागलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सोगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदंतितान अस्तमते पर्यंत तुका हे निर्मोळ भेटोवणी कडच्या एक आशा परसा तूं समयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तेणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचे साचण्या पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुठ परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने तोलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने तोलो. बाबा आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीतपूर्ण जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिबीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां. ताच्या पवित्रात्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मेय. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बागेवंत अवंकार मोरयेच्या बागेवंत जुजे दिसा पुतेच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांक आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तां मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्भेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
जेजून शिकेले मागणे आम्ही सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज मुखाये, तुझे कुशी सदार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकिल्या मुशिता तशें आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां डिवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां डिवार. दही करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशनात रितेल्यांक आमकां तुझे उदारका कोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दुबरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे तुजी देस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. सो जे त्यान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जिवंत जेजू देवाची शेळी. या सुम्याच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कासोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत प्रकाश जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वाग. जिवंते सर्गीचे आत्मे घटाय दिवचे. वळते हे भाग मोचे काळजांत तुका सेवचे. तर ये जेजू तूं जेजू उड्या रुपार काळजांत राव. जेजू जेजू तूं ये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश कर. जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वाग. प्रार्थुया.
सर्व बुजवणेच्या बापा, खंती बरीत आणि निराशे जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या पुरवशान लासशीं केली आणि ताचे बराबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावरत्या संतोषान आनी शांतीन भरले. असली शांती बरवसो आनी संतोष भोगन ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्या. आतां आमकांय आमच्या घरांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांची शांती दिवपी आनी संतोष भरवसो वाडोवपी सांगाती कर. हे पोरवे तांचे आनी आमचे जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरीत जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वीस पोट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवन परवरी तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरू. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमेन. बावरता वरवीं जेजू बराबर पवित्रांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावं जेजू बराबर सर्गास आसनाच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सुवें सदां रावो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पास्काचे ते बरे गाता. हालेलुया. स्तुती करू क्रिस्तांव प्रोसा. हालेलुया. पापा विणते शिळयेन क्रिस्तान. हालेलुया. पापी बोकऱ्यांक आपल्या रक्तान. हालेलुया. सोडून दिले बापाक एकान. हालेलुया. उठून गेला ना तो हांगा. हालेलुया. मरणांतलो क्रिस्त जीवन जाला. हालेलुया. सासणीक जिणयेक बरवो सोल्या. हालेलुया. जायती राया करतू दया. हालेलुया. 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 मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वादी आमकां. बगीन kursaचे करवे मेरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.